विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे वीक्षक वर्गांक म्हगे नमस्कार. CA एग्जाम म्हणल्यार एक कश्टाचें एग्जाम. हे एक एग्जामान तूं मे 2023 CA फायनल्सान तूं उत्तीर्ण जालेले एक अचिवर आज आमगेलो तूं हांगा तांगेल जर्नी शेअर करूंक आसा ती CA अंकिता शेणै. हांकां हार्दिक स्वागत. CA अंकिता शेणैले एक किरुपरिचय दिवंक इश्टपावत हांव. हांगेल गांव उडुपी. हांगेल अन्ना नांव शिवप्रसाद शेणै. हांनी एक उडपांतू एक बिझनेसमॅन जावन आसात. हांगेल अम्मा अंजना शेणै होम मेकर. हांगेल अण्णा आदित्य शेणै हांनी एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर. हांनी हांगेल स्कूलिंग माउंट रोझरी कल्याणपुरांतू केलेले. हांनी हांगेले PUC मिलाग्रिस कॉलेजांतू केलेले आसा. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप K. Rao and Co. उडपा दुकुनू केलेले. So first of all, Ankita, congratulations and welcome to the studio. Thank you so much. So प्रथम जावनू हा तुमकां निंगूचे कसन म्हळ्यारी तुमगेले इतले वर्स तुमी वाजून कश्ट पावनू आज तुमगेले ड्रीम हॅज कम ट्रू. सो तुमकां कशी फील जाता सर तुमगे नांवा येद्रात एक CA म्हणू प्रिफिक्स घालून? मस्त खुशी जातस डेफिनेटली. बट म्हगेल ड्रीम कम ट्रू पुशी चेडे म्हगेल अन्ना ड्रीम म्हूण सांगीत तो एक सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन आसा. म्हगेल अन्नाक हांव CA जावपाक मस्त एक आश आशिल्लें. फायनली हांव तें केल्लें कोण दाखयल म्हूण एक सॅटिस्फॅक्शन एक रिलीफ आसा. सो तुमगेले पेरंट्सांक तुमगेल पशी चड खुशी जाता म्हण येता. सो तुमी हे CA फायनल करता आसतना तुमगेले एक स्टडी स्ट्रॅटजी कशी आशिल्ले आनी तुमगेले स्टडी लिवा वेळारी एक दिनचर्या कशी आसतले? तो हांव स्टडी स्ट्रॅटजी म्हणल्यार हांव 8 to 10 आस वचूच आशिल्लें. मस्त वचूच नाशिल्लें जाल्यार हांव लायब्ररी वचून वचूच आशिल्लें. कसलो म्हणल्यार म्हाका घरान तूं न्हीद येवचें अशी डिस्ट्रॅक्शन्स आशिल्ले आनी ताका लायब्ररी वचून वचीत आनी म्हगेल फ्रेंड्साय आसता आशिल्लीं ती तो आमी हांव थंयची वचूच आशिल्लें. इफेक्टिवली 8 to 10 आस जाता आशिल्लें. एग्जामाचे 1 म्हयने फुडें 12 hours वे जाल्लेले आसा. हांव मॉक टेस्टांनी बरोवचें स्टार्ट केल्लेलें. सो 2 hours हांव मॉक टेस्ट बरोवचें नाजे MCQ सॉल्व करचे तशी पुराय करता आशिल्ली. सो तुमी आतां वाजूच वेळार 8 to 10 hours म्हणटना डेली कितले सब्जेक्ट्स म्हूण घेतली? केलो जन प्रिफर करताची 4 सब्जेक्टय करताची, केलो जन 2. सो तुमगेल कशें आशिल्लें? हांव एक्चुली हांव एकच सब्जेक्ट घेवचें तें सोडून वचचें आशिल्लें. कसलो म्हणल्यार म्हाका मस्त वगी बोर जाता. तर हांव ते 2 सब्जेक्ट घेतल्यार ते म्हाका मस्त दिवस जाल्ले. एक टेंशन वे जाता आशिल्लो ह्यो सब्जेक्ट जाय न्ही मुई खंय जाय न्ही पुऱ्यार दर जाला. ताका हांव कसो करचें म्हणलें एक सब्जेक्ट फस्ट वचूचें ते कंप्लिटली कोण जाता तरी एक एग्जाम ज्यो बरोवचें आशिल्लें मागीर ओपास विंगड सब्जेक्ट. सो तुमी एग्जामा फुडें मॉक टेस्ट दिला म्हणटाची. सो तुमगेल प्रकार कशी मॉक टेस्ट दिवचे इम्पॉर्टंट की जो मॉक टेस्ट दिनी जाल्यार जाता? ते डिपेंड करता. आतां केलो जनाक तांणी मस्त कॉन्फिडंट आसता आनी ती हांव बरयता तशें आसल्यार व्हडना. जेन्ना म्हाका तशें नाशिल्लें म्हाका एग्जाम म्हळ्यार एक भंय आशिल्लें, एक नर्वसनेस जाता आशिल्लें. तर हांव मॉक टेस्ट बरयला आनी हांव इनफॅक्ट हांव इन्स्टिट्यूटा वचून मॉक टेस्ट बरयत आशिल्ली. पुरे सब्जेक्टांनी म्हाका एक सब्जेक्ट कश्ट दिसता आशिल्लें ताका हांव त्या इन्स्टिट्यूटा वचून बरोवचें आशिल्लें. ते एग्जाम एनवायरमेंटान तुजी बरयला म्हणके ते पॅनीक जायना एग्जाम हॉलान. सो मॉक टेस्ट मस्त इम्पॉर्टंट. टायम मॅनेजमेंट पुरा एग्जामाचे एक एक्सपिरियन्स करेक्ट. सो आतां तुमकां वाजूच वेळारी मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स आसता. त्यावेळी आतां कालार सोशल मिडिया आसून इंस्टाग्राम यूट्यूब पुरांतू डिस्ट्रॅक्शन्स आसा. त्या डिस्ट्रॅक्शन्स तुमी वाजूच वेळारी कशी अवॉयड केले? हांव म्हणल्यार म्हणके हांव लायब्ररी वचचें आशिल्लें. मोबायल स्विच ऑफ करून दवरचें आशिल्लें बॅगांतू. थंयची वचूचें आशिल्लें. मागीर सांजे वापस येवचें आशिल्लें. ताजे नंतर हांव घरा येवन यूज करता आशिल्लें सोशल मिडिया. एकदम हें करनाशिल्लें हांवें. बट स्विच ऑफ आशिल्लें तेन्ना हांव यूज करनाशिल्लें. सो मे बी लायक 2 hours जाता आशिल्लें. यूज करता आशिल्ली. लिमिटेड यूज केल्यार प्रॉब्लेम जायना काय. सो आमकां कंट्रोल आसता कितलो यूज करता म्हण. सो तुमी वाजीत आसतना तुमगेल खंयचे एक फेवरेट सब्जेक्ट आसता? केलो जनाक कश्टा सब्जेक्ट आसता, आमकां आर्ट सब्जेक्ट आसता. सो डेफिनेटली केलो आमकां कश्ट जाता, केलो इश्ट आसता. दोनकय अप्रोच आमगेले विंगड आसता. सो तुमगेले अप्रोच कशें आशिल्लें? फेवरेट सब्जेक्टाक कशी आनी तुमगेले कश्टा सब्जेक्टाक अप्रोच कशें आशिल्लें? तर म्हगेलें फेवरेट म्हळ्यार ऑडिट आनी FR आशिल्लें. सो FR तो मस्त एक स्कोरींग सब्जेक्ट म्हूण येता. तो तातूंत प्रॅक्टीस केल्यारी डेफिनेटली लायक स्कोर करूं येता. बट ऑडिट तशी न्ही. ऑडिट एक थियरी सब्जेक्ट. जेन्ना म्हाका ऑडिट मस्त रिलेटेबल दिसता आशिल्लें. इंट्रस्ट आशिल्लो म्हाका ऑडिटांत. हांव अशी शिकता आशिल्ली तशी. तुमी युजली ऑडिट पुरा जनाक कश्टा सब्जेक्ट
सो तुमी ऑडिट शिकता आसतना तुमगेलो फेवरेट सब्जेक्ट म्हणल्यार तुमी ताका नोट्स करतली की तुमगेले नोट्स की जो एक्स्ट्रा रेफरन्स मटेरियल्स यूज करतली. तो हांव ICAI स्टडी मटेरियल यूज करचें आशिल्लें. नोट्स म्हळ्यार हांव इम्पॉर्टंट पॉयंट्स मार्क करून दवरत आशिल्ली. कसलो म्हळ्यार मस्त वास्ट सब्जेक्ट. सो ते मार्क केल्लेले रिविजन टायमार ते मात्र वाजूचे आशिल्ले. मागीर हांव क्वेश्चन बँकांनी रेफर केला बिकॉज थियरी सब्जेक्टांत आन्सर प्रेजेंट करचें मस्त इम्पॉर्टंट आसता. आमी क्वेश्चन बँक केल्यार आमकां एक आयडिया मेळटा, एक रफ आयडिया मेळटा की एग्जाम अशी बरोवका, पॉयंटर्स अशी बरोव येता म्हूण. आनी म्हाका इश्ट नत्तीन म्हूण सांगना ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट सब्जेक्ट कसो म्हळ्यार SFM. हांव शिकता म्हाका एग्जाम वचून एक वय करता आशिल्लें. तर हांव त्या वेळेर सांगलां म्हणजे ताका हांव मॉक टेस्ट बरोवचें आशिल्लें. इन्स्टिट्यूटा वचून मॉक टेस्ट बरोवन मागीर वय. सो आतां तुमी स्टडी पुरो करून जेन्ना मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट येवचें त्या एग्जामान तूं 3 hours कशी परफॉर्म करताची म्हूण. सो तुमी थंय गेल मागीर तुमी कशी एक अप्रोच आशिल्ली तुमगेल पेपरा टुवर्ड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हाका ते 3 hours मस्त इम्पॉर्टंट म्हूण हांव मेडिटेट आनी करता आशिल्लें सो दॅट आय कॅन स्टे काम एग्जाम हॉलान तूं. आनी मस्त पॉजिटीव अप्रोच घेवन वता आशिल्लें. कितले येता तितले बरोवचें, येना जा पॅनीक करूं ना. एक क्वेश्चन येवन जा व्हडना विंगड क्वेश्चन बरोवचें. तो म्हगेलें अप्रोच तशें आशिल्लें एग्जाम हॉला वतनाची. सो म्हाका ते एग्जामान तूं एक पक्कन एक खंयचें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आयल्यार हांव व्हडना 40 marks पास जावचे 40 marks जेवका इतलें तो म्हाका येता. हांव इतलें शिकलां. हांव तशी मस्त काम जावन एग्जाम बरोवचें आशिल्लें. सो तुमकां कश्ट आशिल्ल्या सब्जेक्टान तूं 40 marks येवन इश्ट आशिल्ल्यान तुमी 60 काडून मॅनेज करी येता. रायट. सो आतां तुमी आर्टिकलशिपान तूं केलो जन लिखताचे आर्टिकलशिप तितली इम्पॉर्टंट न्हय म्हणून केलो जनाक आर्टिकलशिपान तूं मस्त शिकचें मेळटा. सो तुमकां आर्टिकलशिप CA फायनल एग्जामाक कशी हेल्प जाल्लो. आर्टिकलशिप मस्त इम्पॉर्टंट. कसलो म्हळ्यार आमी पुस्तकां वाचिल्लें रिटेन केन्ना जावचें म्हळ्यार आमी ते एक्चुअल थंय वचून काम केल्लें तेन्ना. आतां ऑडिट आमी सुमार पुरो इंटरनांत बी शिकून आसता तेजे जाल्यार तें म्हाका आर्टिकलशिपान मस्त रिलेटेबल दिसता आशिल्लें. इवन शिकता आसतना म्हगेलें आर्टिकलशिप हांव ऑडिट आनी टॅक्स करून आशिल्लें. तो शिकता आसतना रिलेट करूं जाता आशिल्लें. इवन टॅक्स प्रोविजन आसल्यार बाय हार्ट करता म्हूण ना. कसलो म्हळ्यार आमी ऑफिसाक काम कोन्न आसता ती ते उडगास आसता आशिल्लें. सो तशें मस्त हेल्पफूल. सो आर्टिकलशिपान आमी शिकिल्ले एक्चुअली हेल्प जाता आमकां CA फायनल एग्जामान तूं. सो आतां CA म्हणजे एक लाँग जर्नी आमकां 4-5 yearsचे लाँग जर्नी. तेन्ना डेफिनेटली आमकां मदें तूं गिव अप करया म्हूण दिसता जो मस्त लो फील जाता. सो तेदन तुमकां एक प्रोत्साहक जो मोटिवेशन दिलेलें कोणी चियर लिडर म्हणून आसा की. वय म्हाकाय दिसला. कसलो म्हळ्यार आमी CA फायनल आसतना आमगेले फ्रेंड्स पुरे जॉबार आसता ती सुमार जाणां. तेन्ना दिसता आशिल्लें यो इतलें शिकतास हांव इतलें कश्ट करतास आनी जॉब मेळ्ळी. त्या फुडें दिसता सेल्फ डावट आसता चिची. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हगेले पेरंट्स हांव त्या वेळेर सांगलां म्हणके. आनी म्हगेले एक सिनियर आशिल्लें म्हगेल्या ऑफिसान तूं म्हाका केन्नाय एक स्टक म्हूण फील जालें तेन्ना हांव ती कॉल करचें आशिल्लें. ती केन्नाय म्हाका गायड करता आशिल्ली. आनी तशी म्हगेले फ्रेंड हांव ओटू शिकचें आशिल्लो आमी. सो तो मस्त हेल्पफूल आशिल्लो. सो तुमी केलो जनात एस्पेशली CA फायनल्साक आमी पुरो जाणा डावट आसता कोचिंग घेवका की घेवचें ना म्हूण. कोचिंग घेतल्यार आमकां मस्त टायम स्पेंड करपा जाता. कोचिंग घेयनी जाल्यार आमी जावन शिकपा जाता. सो तुमगेलें एक ओपिनियन कसन तुमी कोचिंग घेतली की जो कोचिंग नाका म्हणून तुमी. हांव 2 सब्जेक्टाक कोचिंग घेतला. विंगड हांव सेल्फ स्टडी केल्लेलें. सेल्फ स्टडी म्हळ्यार आतां आमी मस्त लकी आमकां युट्यूबार पुरे रिसोर्स अवेलेबल आसता. सो केन्नाय खंयचे डावट आसल्यार जो म्हाका अर्थूच जाता नासल्यार हांव वचून युट्यूबार पळोवचें आशिल्लें. आनी कोचिंग घेवका की ना तें आय थिंक सब्जेक्टीव तांगेल इंट्रस्ट वेरी. बट आमकां कोचिंग घेतल्यार कश्ट जाता. आमकां आर्टिकलशीप वे आसता. तशें आमी ते सेकंड इयर थर्ड इयर म्हळ्यार कामय चड आसता आमकां. सो ते कोचिंग आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता. सो सेल्फ स्टडी कोरयेत. कोचिंग जावपाचीच म्हणना. मागीर तुमगेल वेट. तुमी खंयची दोनी सब्जेक्टाक कोचिंग घेतली. हांव एक टॅक्सा खातीर घेतिल्लें आनी एक FR. कसलो म्हळ्यार तें मस्त एक वास्ट सब्जेक्ट आशिल्लो. तो म्हाका हांव सेल्फ स्टडी करूं बसल्यार मे बी मस्त टायम घेतलें म्हूण एक फिलींग आशिल्लें. तो हांव ताजे खातीर कोचिंग घेतिल्लें. सो आतां तुमगेलें हें जर्नी हाजी ड्रीम कम ट्रू जाल्ला. बट आमगेले जुनियर्स मस्त जेन्ना CA करता आसाची सो तांणी केलो जन फावंडेशन लेवल इंटर लेवलांत आसतात. सो तुमकां तांकां एक एडवायस म्हळ्यार कसन वॉट कॅन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस कोर्स. CA फावंडेशना दुखून इंटर दुखून डिफिकल्टी लेवल्स मस्त जंप जाता. सो वॉट कॅन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस कोर्स. तो हांव म्हगेले विशीं सांगता म्हळ्यार हांव CPT जॉयन जाल्ला. मात्र हांव एग्जाम क्लियर ताय करनाशिल्लें तेन्ना. जाल्यार जनाक हांव CA करता PUC नंतर म्हणलें तेन्ना जनान CA
ते एक वॅल्यू असते ते रेस्पेक्ट असता तो आमी लेखतात इतली रेस्पेक्ट इतले वॅल्युएबल कोर्स म्हळ्यार डेफिनेटली इजी आसना हांव कश्ट म्हळ्यार करूंकच जायना म्हूण सांगना मस्त शिकू आसता बट एक हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन पेशन्स असल्यार डेफिनेटली कोणेय क्लियर करूं येता. सो अंकिता म्हाका तुमकां लास्ट क्वेश्चन है एक. सो आतां तुमगेलें CA जाल्लें आतां मुखारची कसन प्लॅन तुमगेलें आमगेले CA जावन मागीर युजली 2 पाथवेज एक प्रॅक्टीस ऑर एम्प्लॉयमेंट इवन हायर स्टडीज वच येता सो तुमगेलें कसन मुखारचे प्लॅन. मागीर मस्त लाँग टर्म गोल ना रायट नाव शॉर्ट टर्म हांव आतां एम्प्लॉयमेंट करता एंड मे बी हायर स्टडीज पळयत म्हळ्यार अलॉंग विथ एम्प्लॉयमेंट करूच्याच जाल्यार करता. तुमकांची स्पेसिफीक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट म्हूण आसा की एम्प्लॉयमेंटान ते इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट. ओके. आज आमगेले स्टुडियो येवन तांगेल जर्नी शेअर केलेल्या हांव CA अंकिता शेणैक धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू आनी हांवें म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक म्हगेल जर्नी शेअर करूंक विश्व कोंकणी केंद्राक थँक्यू म्हणूंक इश्ट पावता. हे कार्यक्रम पळयलेले विश्व कोंकणीचे पुरा वीक्षक वर्गांक धन्यवाद म्हणून आमी आयची कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतात.